आयज आमच्या लोकशाहीचे दुर्दैव जावन आसा। आणि जेन्ना कोर्टान लोक गेले तेन्ना हो एकंदर जो प्रोसेस आसलो तो प्रोसेस त्या प्रोसेसाचेर कोर्टान आक्षेप घेतलो आणि स्टेट इलेक्शन कमिशनाक हो प्रोसेस बंद करचो पडलो। आदेश दिलो की हे सगळे तुम्ही सारखे करात, कायद्याप्रमाणे करात आणि त्याच्यानंतरच हो प्रोसेस मुखार व्हरात। 1 तारखेर आणि एक निवाडो येलो स्टे। आता स्टे येयली ती स्टे कोणाचेर हे कोणीच नियाळ केलो ना। स्टे कोणाचेर, इलेक्शन घेवपाक स्टे काय कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या ते ऑर्डरीक स्टे, कित्याचेर स्टे, कोणाक स्टे हेचो अभ्यास नियाळ करिनासतना इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट केलो। आणि जे कॅन्डिडेट आसात ते कॅन्डिडेटांक 2 दीस दिले आणि हे 2 दीस दिल्या कारणान एक घुसपाक गोंधळाचे वातावरण निर्माण जाला। आयज जर तुम्ही प्रत्यक्षान डेप्युटी कलेक्टरान गेले जाल्यार थंय आमी पळयले की कशी थंय गर्दी जाल्ली आसा। सगळे काचाबूल जाल्या कित्याक फक्त 2 दीस दिल्या। आता हे फक्त 2 दीस दिवपाचे हे अधिकार एका कोणी दिले जेन्ना ऑर्डर येवपाची आसा, फायनल हियरिंग येवपाचे आसा मंगळारा दीस। मंगळार दीस हियरिंग कितें येतले, तो फैसलो कितें आसतलो, तो निर्णय कितें आसतलो, त्याच्या उपरांतूच एकंदर स्टेट इलेक्शन कमिशनरान हेचेर निर्णय घेवपाक जाय आसलो, मुखार वचपाक जाय आसले। पण तेंच्यांनी जो निर्णय घेतला तो आमकां मान्य ना। जो निर्णय घेतला तो निर्णय दिसता की तो कोर्टाच्या आदेशाची पर्वा करिनासतना तो निर्णय घेतलो आसा। त्यांच्यानी आदेश थंयसर रावपाचे। आयज आमचे जे उमेदवार आसा, गोंयचे जे उमेदवार आसा त्या सगळ्या उमेदवाराच्या मनान घुसपागोंधळ, एक कन्फ्युजन क्रिएट जाल्ले आसा। तुम्ही 2 दीस दिल्या कारणान थंय गर्दी जाल्या। एके वाटेन तुम्ही म्हणटात सगळे एसओपीचे पालन करपाक जाय, आमी ह्या दुयेंसाचेर मात करपाक जाय आनी थंय वचून पळयत जाल्यार सरकारी ऑफिसांनी थंय घुसपागोंधळ चालू आसा, गर्दी चालू आसा। सो आमी आमचे जे म्हणणे आसा ते पार्टीच्या वतीन आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनराच्या ऑफिसान पावोवपाचे आसा। हे प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत आमी ते तांकां पार्टीच्या वतीन सबमिट करतले आमचे म्हणणे की तुम्ही सगळ्या नियमांचे पालन करात। जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस तुमचो सारको ना। जो प्रोसेस आसा तितून तुमची मनमानी कारभार तुम्ही केल्लो आसा, तुमकां जाय तसो निर्णय घेतलेलो आसा आणि हो प्रोसेस ही जी स्टे येयली त्या स्टेच्या उपरांत सरकारांतले मंत्री, मुख्यमंत्री, त्यांचे जाळवणदार एकदम खोश ही डेमोक्रेसीची व्यक्ती जाली आणि कितें कितें स्टेटमेंटां केली। पण फायनल हियरिंग अजूनही येवंक ना। फायनल हियरिंग येवच्या आधी हे खोशी जाता की आम्ही जिखले, जे वाईट कितें केलां तेचेर आमी जैत मेळयले। एकंदरीत असो प्रकार ते लोकां मुखार दवरपाचो प्रयत्न करतात। सो आमचे जे म्हणणे आसा, आमचो जो आक्षेप आसा, एकंदर हो जो प्रोसेस, त्या प्रोसेसाचेर आमचो जो आक्षेप आसा, कायद्याप्रमाणे जो प्रोसेस जावपाक जाय, कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे जो प्रोसेस जावपाक जाय, ते आमचे म्हणणे आमी कायदेशीर आमी पार्टीच्या वतीन हे प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत आमी ते म्हणणे आमचे स्टेट इलेक्शन कमिशनराकडे पावयतले आणि तुमकां मुजरत तेची आमी कॉपी दितले। जो हेचो दुसरो विषय आसा तो आमचे ऑर्गनायझेशन, आमची पार्टीन ढवळाढवळ करपाचो जो प्रयत्न भाजपा करता। गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री, काँग्रेस पार्टीचो ज्येष्ठ फुडारी आदरणीय दिगंबर बाब कामत हेंचेर आरोप करपाचो प्रयत्न केला आणि आरोप इतल्याकूच करतात हे
की दिगंबर कामत हे